नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। वास्को न्यू वाडे डेंग्यून ल्हान चलयेक मरण आयिल्ल्याच्या प्रकरणात काँग्रेसीन दोतोरा आड केली पुलीस कागाळ। दोतोरांच्या हलगर्जीपणाक लागून मरण आयिल्ल्याचो आरोप। स्मार्ट सिटी अंतर्गत पणजेत पुराय जातले स्मार्ट रस्त्यांचे काम। इफ्फी खातीरचे व्हेन्यूंची कामां करतले बेगोबेग पुराय। संजीत रॉड्रिगीजान दिली माहिती। बेती आंगार काँक्रीट खांब कोसळून चलयेक मरण। मयत चली घडणुके वेळार वायरीक धरून घेताली झोपाळो। पुलिसांनी केलो पंचनामो। असैमीक मरण म्हणून प्रकरण नोंद। सालेलकार काडटात उदका खातीर वळवळे। भर दिवाळीतूय सालेलीत उदकाची तीव्र टंचाय। गांवचो उदकाची समस्या केन्ना सुट्टली? थळाव्यांचो प्रश्न। राष्ट्रीय खेळ आयोजनात मुख्यमंत्र्यांचे कांय जाणांनी कान भरपाचे केल्ले यत्न। मुख्यमंत्र्यांचो म्हाका आसा पूर्ण पाठिंबो। खेळा मंत्री गोविंद गावडेचो गौप्यस्फोट। आनी सहकार क्षेत्राचो व्यवहार पारदर्शक जाय। लोकांक त्रासान घालपी सोसायट्यो व्यवहार हुस्को करपाक लावपी म्हणटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। आता खबरो विस्तारान। डेंग्यूची लागण जाल्ल्यान सांचलयेच्या मरणाच्या घडणुकेत काँग्रेसीन वास्को पुलिशेन कागाळ दखल केली। चिखले उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दोतोरांच्या घाळपणाक लागून चलयेक मरण आयिल्ल्याचो काँग्रेसीचो आरोप। हे घडणुकेक लागून गोंयांत कशे तरेन भलायकी यंत्रणा चलतात हे उक्ताडार आयला असो आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला। डेंग्यूची लागण जाल्ल्या न्यू वाड्यावेल्या वाणी खानापूरकर ह्या 6 वर्सां पिरायेचे चलयेक मंगळारा मरण आयिल्ले। चिखले उपजिल्लो हॉस्पिटलाच्या डॉक्टराच्या घाळपणाक लागून वाणीक मरण आयिल्ल्याचो आरोप ताच्या घरच्यांनी केल्लो। तशेंच मंगळारा थळाव्यांनी दोतोरांक घेरावूय घाल्लो। मजगती ह्या घडणुकेचेर काँग्रेसीन चिखले उपजिल्लो हॉस्पिटलाच्या दोतोरा आड वास्को पुलिशेंत कागाळ केल्या। दोतोरांच्या घाळपणाक लागून चलयेक दुर्दैवी मरण आयिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन गोयच्या सगळ्या भलायकी केंद्रांची परिस्थिती पळोवची म्हूण काँग्रेसीच्या अमित पाटकराचो आरोप। की ताजे चली बाबडे केलो। तू जर मातसो एक वरभर पयलीं आयिल्लो जाल्यार कदाचित तुजे चली वाचता आशिल्लें। सो म्हाका हो प्रश्न ह्या सरकाराक आनी जीएमसीच्या डिनाक विचारपाक जाय की गोंयांत ज्यो हेल्थ सेंटर जे आसात प्रायमरी जावं CHC आसात ह्यो कोणा अंडर येतात? अरे त्यो तुमच्योच ब्रांच मरे। सो आज एक गोंयकार समज जर खंयच्या हेल्थ सेंटरान जर एडमीट आसा जाल्यार तो खंयचोच गोंयकार आज सुरक्षीत ना। कित्याक जीएमसी सांगता की तुमी लेट हाडलो म्हणून तो गेलो, पूण तो तुमच्याच ब्रांचीच्या हॉस्पिटलान अंडर ऑब्जर्वेशन आशिल्लो। सो म्हाका दिसता ही खूब दुर्दैवाची गजाल आसा जी आज आमचे एक ल्हान बाय शी हॅड टू लीव दीस वर्ल्ड because I think pure negligence of the medical officer on duty at that health center. म्हाका दिसता खंय तरी हे राजकारण आमी हांगा करचें न्ही, बट आय थिंक हेल्थ इज वेल्थ म्हण आसा। आज मनशाचें आरोग्य जर बरें आसलें जाल्यार एक बरें जीवन जगपाक शकता। म्हाका दिसता आयची जी दुखद घटना जी घडून आयल्या ते इट हॅज एक्सपोज्ड की कशा पद्दतीन ह्या सरकाराचे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इज देअर इन गोवा। आणि हे चिकालेत न्ही, तुम्ही आज वाळपय वचून पळयात हेल्थ सेंटराची दशा। कुडचड्यार येयात। म्हाका म्हजी मागणी आसा हेल्थ मिनिस्टरा कडेन की तूं पळय इंदोर वचून जो थंय वा करता पळय न्ही तें म्हाका दिसता ताणें सोडचें ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता ताबडतोब हाका पयलीं काडचो। कित्याक जो हेल्थ मंत्री आज गोंय सोडून दुसऱ्या राज्यांनी आपलें इलेक्शन कॅम्पेनींग करता आनी हांगा गोंयकार बाबडे मरतात। म्हजी मागणी आसा की ताणें एक तर कुडचड्यार हेल्थ सेंटरान येवन पळोवचें, सांगेच्या हेल्थ सेंटरान येवचें आनी केपेच्या हेल्थ सेंटरान येवन तांणी परिस्थिती पळोवची वस्तुस्थिती। 2 वर्सां जालीं कोविडाच्या पयलींच्यान ते हॉस्पिटल बांदतात, पूण आज 2-2.5 वर्सां जालीं तें हॉस्पिटल कंप्लीट जायना। अरे कोविडाच्या टायमार लोकांनी 4 दिसां भितर 100 बेडेड हॉस्पिटलां उबी केली। सो आज हांचे कडेन सरकारा कडेन फक्त करप्शन आनी वतत ते म्हणल्यार इन्स्ट्रुमेंटान करप्शन, ते वखदां येता ते वेलनेस फॉर एवर थंय करप्शन। आय थिंक दिस इज अ सिरियस इशू। वी वील टेक अप दीस इशू। आज आमी विजयान कंप्लेन आतां दिल्या
I mean, we have told the police inspector, he said he will do his duty. पूण फुडलो स्टेप इज वी आर गोइंग टू गो टू DHS आणि this case we are going to expose in front of Goa. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तिळोजी. स्मार्ट सिटी अंतर्गत राजधानी पणजेत 8 किलोमीटर स्मार्ट रस्त्यांचे काम जातले. तशेंच जे इफ्फी खातीरचे व्हेन्यू आसात थंयची कामां बेगीनच पुराय जातली अशी माहिती संजीत रॉड्रिगीज हांणी दिली. सम्राट थिएटरा कडल्या रस्त्याचें काम ह्या 8 दिसां भितर करतले. इफ्फीचे व्हेन्यू सोडून हेर रस्त्यांची कामां सुरूच उरतली अशें संजीत रॉड्रिगीज हांणी ह्या वेळार सांगलें. सर आयज तुमी पळोवणी करता, इन्स्पेक्शन करता, सो कशें सर केन्ना पर्यंत हे स्मार्ट सिटीचे आतां परत सेकंड फेजीन स्टार्ट जाला दिसता काम न्ही सर, सो केन्ना पर्यंत जावपाक शकता किंवा कितें डेडलायन बीन दिल्या अशी तुमी? ना रोड वायज काम चालू आहा. आमचे ते 8 किलोमीटर रोड जावपाचे आहा. काम सुरू जाल्लें आहा आनी काम चालूच आहा. ह्या स्ट्रेचार फिल्म फेस्टिवलाचो हो एक वेन्यू जावन आसा. हो रोड आमी फिल्म फेस्टिवला पयलीं करून मेकळे जातले. सो वो विशाल मेगा मार्टा कडेन हा वो रोड सम्राट थिएटर. सम्राट थिएटर. इट इज वन ऑफ द वेन्यूज फॉर फिल्म फेस्टिवल. वी आर putting our efforts here to complete this stretch before IFF. सो इफ्फीक सर अशें आनी काम आसतली चालू काय स्टॉप थोडे दीस दवरतले इफ्फी खातीर बीन? इफ्फीचे जे वेन्यू आहा ते आमी कंप्लीट करून दितले आनी इफ्फीच्या वेन्यूवाचेर हें आनी काम जावचें ना. बट इन अदर एरियाज नॉन कनेक्टेड विथ इफ्फीचे एरियाज आसा, इंटिरियर एरियाज आसा, दुसरे रोड आसा, थंय काम बंद करचें थंय चालू उरतले. थंय चालू. सो टोटल म्हणजे कितले दीस अशे लागतले पुराय जावपाक हे अशे रोड ते कॉन्क्रिटाचे अशे करपाक? पळय स्ट्रेच बाय स्ट्रेच घेता न्ही. हो आमकां रोड काय क्लियर मेळना. लोकूय येता, पार्किंगूय जाता. धाकटे स्ट्रेच मेकळे करून बॅरिकेड करून हे आमी केला. आतां हो स्ट्रेच आमी एक 20-30 दिसांनी केला. फूल स्वेज घालून, इलेक्ट्रीक केबल घालून, ड्रेन नवी करून. सो टायम लागता आनी फूल रोड करपाक. हे एक 20-30 दिसांनी एक स्ट्रेच जाता. बेती बार्देस हांगा पडीक घराचो जीर्ण जाल्लो खांबो आंगार पडिल्ल्यान 5 वर्सां पिरायेच्या चलयेक मरण आयलें. तनिषा सचिन दमावकार अशें मयत चलयेचें नांव आसा. काल मंगळारा बाल दिना निमतान 2 सामक्यो वायट घडणुको घडल्या. डेंग्यूची लागण जावन वास्कोंतल्या एका 6 वर्साचे चलयेक मरण आयलें. जाल्यार बेती बार्देस हांगा पडीक घराचो जीर्ण जाल्लो खांबो आंगार पडिल्ल्यान 5 वर्सां पिरायेच्या चलयेक दुर्दैवी मरण आयलें. तनिषा सचिन दमावकर अशें मयत चलयेचें नांव आसा. ही दुर्दैवी घडणूक मंगळारा सकाळीं 11:15 वरांच्या सुमाराक घडली. मयत चलयेच्या घरा मुखार एक मातये भरवण जाल्ल्या पडक्या घराचे 2 कॉन्क्रिटाचे खांबे आशिल्ले. ह्या दोनूय खांब्याक एक घटमूट अशी केबल वायर बांदिल्ली. ह्या वायरेचो वाठारांतले लोक कपडे सुकत घालपा खातीर वापर करताले. तशेंच ह्या केबलाच्या आदारान शेजारची भुरगीं खेळटालीं. मयत चली घडणुके वेळार अशेच तरेन ते वायरीक धरून झोपाळो घेताली. ह्या वेळार जीर्ण जाल्ल्या त्या 2 खांब्यां मदलो एक खांबो मुळा सावन कोसळ्ळो आनी ह्या चलयेच्या आंगार पडलो. हातूंत ताच्या तोंडाक खर जखम जाली. हो प्रकार समजतकून तिच्या कुटुंबान तशेंच शेजाऱ्यांनी घडणूक थळार धांव घेतली. एम्ब्युलन्स आनी पुलिसांक आपयले. बेती चौकेवेल्या पुलिसांनी तिका आपले मोटारींत घालून थेट गोमेकोंत उपचारा खातीर दाखल केलें. पूण थंय दोतोरांनी तिका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. हे घडणुकेचो पंचनामो पुलिसांनी केला आनी असैमीक मरण म्हूण हें प्रकरण नोंद केला. फुडलो तपास पुलीस निरीक्षक राहुल परब हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरीक्षक सर्वेश भंडारी करता. गोमंतक टीव्ही खातीर संजना हंजुनकर. सालेली गांवांत फाटल्या कितल्याशाच दिसां सावन नेमान उदकाची पुरवण जायना. दिवाळीचो सणूय सुक्यार गेलो. 2 दिसांतल्यान एकदां नळाक उदक सोडटात. असल्यांनी सालेलीकारांचो उदकाचो प्रश्न केन्ना सुटावो जातलो असो प्रश्न थळाव्यांनी केला. उदकाच्या कटकटीक लागून गांवांतल्यो बायलो सामक्यो बेजारल्यात. फाटल्या कांय वर्सां सावन सालेली गांवचे लोक उदका खातीर बरेच वळवळे काडटात. सालेली गांवांत सुमार 350 लोकसंख्या आसून ह्या गांवांत वट्ट 7 वाडे आसात. ह्या गांवांत 2 दिसांनी एक फावट वा एका वेळार फकत 2-3 वरां नळांक उदकाची पुरवण जाता. तशेंच कांय वाड्यांनी जाल्यार उदक नळा मेरेन वयर चडना देखून थंयचे नळ शोभेची वस्त जावन रावल्यात. देखून आतां लोकांक टँकराच्या उदकाचेर आदारून रावचें पडटा. उदकाच्या कटकटीक लागून गांवांतल्यो बायलो सामके बेजारल्यात. असल्यांनी सालेलीकारांचो उदकाचो प्रश्न केन्ना सुटावो जातलो म्हूण थळाव्यांचो प्रश्न. नळाक आतां आमकां 2 दिसांनी 3 दिसांनी पाणी सोडटा. पाणी खूब वयता. पयऱ्यान न्हू माती येता. पयऱ्यान न्हू खूब येता.
येयल्या ताजा येय बी ना आणि कितले उशीर सोडटा तुमकां उदक येयल्यार 12 केन्ना हे जाता तेन्ना एक दियानी 3 सोडलेले म्हणजे फिक्स टायम ना तुमकां ना फिक्स म्हणून ना अशें टायमार म्हणून ना आमकां सोडना म्हणजे दिसाचे तुमकां 2 दिसां उदक येता तो टायम नासता ना टायम ना केन्नाचे केन्ना त्या येयल्या येता जाल्यार येय बी ना म्हणजे आमी काय अमस करप काय सोन आसता दिसता बायचे हाडपाचें रांदपाचें ती बाय सुद्दां पयस ती पासून पळय ती काय लागीना लागी आयली ती बाय पुरयली न्हू आता ती म्हणून लोकांची बाय आणि आमच्या हक्काची बाय न्हू ती लोकांनी ती घेतली दिल्या पाणी ना म्हणा जाल्यार धावडो तो घालून आलो अशें बी आहा तें न्हू पाणयाचें तुम्ही आता नळ बी नासता आता तुमकां उदक नासता पळय तो ह्यो केन्नाच्यान प्रॉब्लेम आसा तुमच्या गांवान असो 5 वर्स आधी आमकां तशी बोरींग बाय बी आसली तेन्ना आमकां उदीक बरें पावना आमकां 5 वर्सां उदीकच पावना मागीर तुमकां आतां म्हणजे नळ सारको नासता मागीर सारकोच नासता तुमकां डेली त्रास करचे पडटा आमी पाणयाक ते बांय वयता त्या वाड्यार बांय आसा लिंगाची देवाची बांय ती बांय पाणयाक आमी वयता सांग असलें पांय घेवन कशें वचप पाणयाक चवथीक पाणी ना हेका आयज सणांक पाणी ना आयज पाडयो न्हू व्हाळाचें पाणी आमी तुळशीक पाणी घालता ताजें उदक म्हणून हो आनी पयर दिवाळेक नळ आसलो तुमकां ना आता ह्या 10 वर्सांक आमकां तुळशी उदीक घालूंक गावात ना आतां फाल्यां बेरेस्तार न्हू मी वयता ते बांय पाणयाक नळे पाणी जाय न्हू बेरेस्तारां मार्गशी म्हयन्याक त्या बांयचें पाणी हाडून मी हेका घालता त्या वाड्या लोकांक सयता आमी वचूंक जाल्यार पाणयाक तुमकां आतां उदक नासता जाल्यार तुमकां ह्या वाड्यार टँकर येता सांगल्यार येता ती म्हणून लढाय जाता तुका दिता आनी तुका मी दिना आनी म्हाका दिना आतां आमची 2 बिराडां न्हू एक बेऱ्याक घेवंक म्हणटा एका बिराडान आमी काय म्हणून करूं म्हाका सांग संडास आहा सगळें आमचें आसा आं तो कोण तो पाणी दिता न्हू तेका संडास ना आमी आतां संडासान उदीक घेवन खुंचे वचो खातल्यो काय आनी संडासान वचतल्यो काय तुमकां टँकर येयले की तुमकां रस्त्यार सगळी आयदनां व्हरची पडटा हो हो रस्त्यार आयदनां व्हरची पडटा ती म्हणून एक बेऱ्याक दिता 2 दिना तुमी आतां बायलां तुमकां म्हणजे हे आतां नळ नासता पळय तेन्ना तुमकां कितें त्रास जाता मागीर कितें करचें पडटा मागीर तरास न्ही पाणी खाली तरास न्हू तो घरान कामां उरता आमी कामच करूंक वता ह्यो गाडीच पाणी आमकां रावचें पडटा काम आमी करीत ना टँकर दिता रस्त्यार हाडचें पडटा म्हणजे काम ना आतां आमकां काम आमी कशें ना आई आमी कामाक वता पूण आतां आमकां काम ना उदकाक लागून आमकां आनी काय खावचेलें सांग मग काम ना धंदो आनी खावचेलें कितें आमी उदक मग येयले तर येयले 15 पण उदकच ना टँकर आमकां पयल्यान येता आनी जाय तेन्ना बांय दूर आमकां बांयची अर्द्या वराची वाडा ती बांयची आमी हाडटा पिवपाक हो मागीर टँकराचें मग खाली दिसना न्हू मागीर तुमी आतां कपडे धुत ते कशे कपडे आतां नळ हेका व्हाळां कडेन पाणी आसा वयता गिमान मागीर हाड न्हू गिमान पाणी सुकता गिमान ना हे तुमकां आतां कितले वर्सां जाली अशें म्हणजे कितले दीस जाले आसा हे प्रॉब्लेम हे आसा 2 वर्सांक तरी अदीक येयच ना उदक आनी तुमी आतां उदक नासता तेन्ना तुमी ऑफिसान बी खंय वयता वयता ती मागीर म्हणटा येवच नाका म्हणटा येवत नाका म्हणजे कितें कितें हे कितें आसा प्रॉब्लेम कितें आसा म्हणटा दिलें न्हू सद्दां काय तुमकां टँकर धाडटा तुमचं पाणी चड जाल्यार आमी काय करूं आमी वयता आतां मात ह्या 4-5 म्हयन्याक वचना नाल्यार म्हयन्यान 2 म्हयन्यान वयता टँकर तुमकां 2 दिसांनी एकदां येता हय 2 दिसांनी एकदां आतां तो केन्ना सकाळी येता सकाळी सकाळी संग पण तुमी आतां पिवपाक सुद्दां टँकराचे चडशे वापरता तर हो वापरता न्हू कोणी धाडलो वयता बाय आमच्या सारकें आतां वच येता बाय कसो आदी वता आतां जायना न्हू आमी चाकराटे वाचले जाल्यार आमकां पाणी बी काय नासलें अशें आहा खबर आहा मागीर तुमकां कितले दिसान म्हणजे उदक येता 8 दिसांनी 4 दिसांनी अशें पयलीं पासून अशें तुमच्या गांवान पयलीं पासून अशें न्हू पयलीं नळ आसले खूब थोडे नळ आसले फिक्स ये आतां खूब नळ जाले आनी येयना तशें भायर चडाना आमचे वरची तुमकां आतां उदक कितले दिसान येता 4 दिसांनी 8 दिसांनी अशें येता 4 दिसान 8 दिसान आनी जेन्ना उदक नासता तेन्ना तुमी कितें करता खंयच्यान हाडटा आमकां टँकर चालूच येयला न्हू टँकर कितले दिसान येता हा टँकर कितले दिसान येता पयल्यान येता पयरेन आनी ते तुमकां उदक पावता आमी घेता न्हू तशें कोण जाय ते पावता आतां आयज हाडले न्हू फाल्यां ना बरो येतलो तेजो कोते मातशें थंयचेच पळया बाळगूट न्हू आनी पिवपाक बी तेच वापरता खावपाक ना बाय खावंक नाल्यार बाय वयता बाय खंय आसा बाय आमची ती कितें आहा ह्या अर्द्या वराची अर्दे वराचे थंयच्यान विचार हाडचें पडटा मागीर आमी जेवणा पुरती हाडटा डेली हाडचें पडटा हो
आणि मागीर तुमी बॅरला बी सगळी भरून दवरता वेरे लावून दवरता न्हू तुमी आतां उदक येयना म्हणून कोणाक अशें सांगिनी बी ना ऑफिसांनी बी वचना आम्ही कवाचो नव्हतो भावने आमच्या कंप्लेनी आखी के पेपर लावा आमचे सायनी पावले दिल्लीचो पावले दिसता आम्ही पयलीं उलोवच्या भितू आणि सायनी दिवच्या भितू आम्ही आसले आतां आमी फिक्स आतां आमी कित्याक करता आमी फिक्स आतां आमकां टँकर चालू थेय म्हणून सांगला त्या आमकां टँकर चालू थेयला 5 दीस आमकां चालू थेयला जाल्यार आमकां टँकर ना जाल्यार आमी थंड जाता न्हू पाणी नाक तरी जाता न्हू बेश्टें नाक कोण मारून तो खावको बी खातलो आनी नाको बी खातलो अशें आहा गोमंतक टीव्ही खातीर सालेरेच्यान सपना सामंत. राष्ट्रीय खेळा आयोजनात मुख्यमंत्र्यांचो म्हाका पुराय तेंको आशिल्लो. राष्ट्रीय खेळा सर्तीत म्हाका मुख्यमंत्र्यांचो तेंको मेळपाक जायना म्हणून कांय जाणांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मनात राष्ट्रीय खेळा सर्ती विशीं गैरसमज पातळावपाचो यत्न केल्लो. मात मुख्यमंत्र्यांचो म्हाका पुराय पाठिंबो आसा असो गौप्य स्पोर्ट खेळा मंत्री गोविंद गावडेन केला. हालींच 37वी राष्ट्रीय खेळा सर्त जाली. ह्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत म्हाका मुख्यमंत्र्याचो तेंको मेळपाक जायना म्हूण ह्या सर्तीच्या आयोजनाचेर कांय जाणांनी मुख्यमंत्र्याचे कान भरपाचे यत्न केले पूण हांवें पोट तिडकीन काम करून दाखोवन दिले. सर्त यशस्वी थारली. आतां कान भरपीच लोक तांचे श्रेय घेवपाक फुडें आयल्यात असो आरोप गोविंदान करून अजूनय म्हजे पांय ओडपाचे यत्न चल्ल्यात असो गौप्य स्फोट गोविंदान केलो. अशे विशय जे आसा बऱ्योचश्यो नेगेटिविटी बातम्यो सगळ्यो आशिल्ल्यो पण जो गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान जो निर्णय घेतिल्लो आशिल्लो त्या निर्णयाचेर ठाम रावले आनी हांव सदांच सांगता जो मनीस निर्णयाचेर ठाम जो आसता पळय न्ही तो यशाच्या शिखरा पर्यंत पावता आनी हेच आमच्या आदरणीय गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आज कोणाकूच न जुमानता जो घेतिल्लो निर्णय सार्थ करून दवरलेलो आसा त्या बद्दल हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे मनापासून अभिनंदन त्यांचे आभार अशें एन नंबर सम नांव आसा ते काही गोष्टी उलोवन आतां कांय अर्थ ना पूण आमी हर्डल्स क्रॉस केल्ल्या पूण अजूनय कान भरतना अशें आयकूंक येता कित्याक तुमच्या भितर अजून सेमा भितर कित्याक म्हणून अशे वावड्यो चल्ल्यात अजूनय पळय जो मनीस पोट तिडकीन काम चलता पळय न्ही त्या मनशाक खंय तरी पांय ओडपाचो प्रयत्न चलतलोच न्ही पण आमी ग्रासरूट लेवलाचेर काम करून आयिल्ले मनीस आसा आनी दुसरी गोश्ट अशें कितें आसा न्ही की हांवें ऑलरेडी म्हणिल्लें आहा यशस्वी जाले नंतर क्रेडीट घेवपा खातीर खूब जाण आयिल्ले आहा परंतु काम करपा खातीर आडमेळी घालणारे लोक हेच लोक आशिल्ले ताचेर हांव उलयना पूण खूब दुख्ख दिसता गोंय राज्याचे जेन्ना राष्ट्रीय पावंड्या वयले आमी खेळ जेन्ना करतात ताच्या वेळाचेर पॉझिटिव्ह सगळ्यांनी बसप आनी एकामेकाचें सहकार्य करप हें तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजना वयल्यान कोफुसांव जाल्ले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मध्यस्थी जाल्या उपरांतच आयोजन सगळे जाग्यार आयले. देखून मुख्यमंत्री खेळा मंत्री गोविंद गावडेचेर बेजार आशिल्ल्याची खबर पातळिल्ली. ह्या सगळ्या बोवाळात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूरय गोविंदाचेर बेजार आसा. देखून गोविंदाक नाल दिवं येता काय कितें अश्यो गजाली आतां जावपाक लागल्यात. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. सहकार सोसायटींच्या वेव्हारात पारदर्शकता येवपा खातीर कांय सहकार कायद्यांत बदल तशेंच डिजिटलायझेशनाची गरज आसा. ह्या वेळार चडांत चड तरणाट्यांनी मुखार सरपाक जाय तशेंच नुस्तें भाजी फळांच्या पिकावळीत सहकार क्षेत्रांत काम करपाक जाय अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. ते सांखळे रवींद्र भवनात आयोजीत 17व्या राष्ट्रीय सहकार सप्ताहाच्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. कांय सहकार सोसायट्यो लोकांक त्रासान घालतात अशें आपल्या नदरेक आयला. सहकार क्षेत्रांतलो वेव्हार पारदर्शक आनी विस्वासू करपा खातीर सहकार क्षेत्रांतले कांय कायदे बदलपाचे तशेंच वेव्हारांत डिजिटलायझेशन हाडपाची गरज आसा अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. बट काही आमच्यो सोसायटी खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांक त्रासानूय घालपाक लागल्या. खूब सोसायटी हांव नांवां घेतलो आसत जाल्यार ती एकदां थोड्या जाणांक वायट दिसतलें बट ते सातत्यात आमच्या कडेन फाटल्या फंक्शनाक त्या विजनरीज कॉपरेटिवान पयशे जोडले आनी म्हाका आनी भाऊक थंयसर कितें कितें म्हणपाक आयले ते जशें कितें पयशे आमी घरा येल्या पयशे येयल्या त्या डायरेक्टरांनी घरा कडेन. आतां सहकारांतले कायदे थोडे तोकडे आसा तरी भाऊ सहकार मंत्री जाल्यार फाटले फावटी आमी थोडे कायदे इम्प्रूव केले अजुनूय कायदे आमी बदल करीत आसा. निश्चितच रित्या नीव रिफॉर्म हाडप आनी डिजिटलायझेशन ही दोनूच सोल्युशन आसा. त्या ती समेस्त सगळ्या गोंयच्या लोकांक आयज आनी एक आव्हान करता कोणूय सांगता पयशे डबल करता म्हणून कोणाय कडेन पयशे दिवं नाकात. रिसेंटली गजाल 100 कोटी रुपया गोंयचे येयले. हांवें सामकें म्हणजे हे कित्याक सांगता हांव तेंच्यांनी 20-25 कोटीचीच फक्त रजिस्टर्ड केला. तर सहकार क्षेत्राचो पदवी तशेंच पदव्युत्तर अभ्यासक्रम गोंय शिक्षण खातें चालीक लायतले.
शिक्षण खातें हे विशीं काम करता. तरणाट्यांनी ह्या क्षेत्रात चडांत चड येवचे तशेंच प्रशिक्षीत मनीसबळ सहकार क्षेत्रांत काम करचें म्हूण सरकारान हो निर्णय घेतला अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. की आयज पर्यंत सहकार क्षेत्रांत डिग्री किंवा डिप्लोमा डायरेक्ट सर्टिफिकेट कोर्स तशें पळोवंक वचत जाल्यार ना. आमी आतां जे भुरगे ऑलरेडी काम करता मॅक्झिमम जर काडूंक वचत जाल्यार सगळ्यो सहकार सोसायटी म्हणून धरल्यो मोर दॅन 5000 भुरगे. थोडे कोणी ग्रॅज्युएट जाल्या, थोडे 12वी आसा, बट तांकां डिग्री किंवा डिप्लोमा आमी ऑलरेडी म्हणजे इट इज अ करस्पॉन्डन्स, बट ताका एक्झामूय गोंयानूच दिवपाची, तेजी सोय गोंयान दिवपाची आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंट बींग अ एड्युकेशन मिनिस्टर ताजे ऑलरेडी सोय केल्या आणि कदाचित फुडल्या 1-2 ते 3 म्हयन्या भितर आमी अनाउन्समेंटूय करतले. आणि रितसर डिप्लोमा इन कॉपरेटीव किंवा डिग्री इन कॉपरेटीव हाजेर सुरू आसा. आमचे सेक्रेटरी एड्युकेशन बाब प्रसाद लोलयेकर ताजेर वर्किंग सुरू आसा. 2 युनिव्हर्सिटी कडेन आमचो टायअपूय जाला आणि त्या खातीर सहकारान जे काम करता किंवा सहकारान जांकां इंट्रस्ट आसा तांकांनी आपल्याक डिग्री आनी डिप्लोमा जर घेवपाचें जालें जाल्यार ताजी सोय येता त्या वर्सांतल्यान आमी करता. ही आयच्या दिसा म्हाका अनाउन्समेंट करता आसतनाय बी म्हाका खूब खोस भोगता. कारण एक्सपर्ट जावप, शिकप, ट्रेनिंग, कंटिन्युअसली ट्रेनिंग आनी मोटिवेशनाची गरज आसा. जर ट्रेनिंग आनी मोटिवेशन नासत जाल्यार वेगवेगळ्या सोसायटींची वाट लागू शकता आनी आमी सगळ्यांनी अशा पद्दतीन ती एकदां वाट लागतानाय पळयल्या. हांव पळयतालो की गोंयांत वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो 19 तरेच्यो सोसायटीज आसात. म्हणजे सिन्स फ्रॉम द स्टेट कॉपरेटीव सोसायटी टू मल्टीपर्पज कॉपरेटीव सोसायटी हेतून जर पळयत इंडस्ट्रियल कॉपरेटीव आयली, फिशरीज कॉपरेटीव आयली, प्रोसेसिंग कॉपरेटीव आयली, ट्रान्सपोर्ट कॉपरेटीव आयली, ताज्या उपरांत लेबर कॉपरेटीव आयली, जनरल कॉपरेटीव आयली आनी पॅक्स आयल्यो. 19 तरेच्यो सोसायटीज. हांवें हावजींग, तुजी पाणी वाटप आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप ह्यो सोडल्या. हांव जस्ट म्हणजे हांव खूब व्हडलो तज्ञ म्हणना, पण हांव एक निश्चित रित्या सांगता, म्हाका खंयसरूय गेल्या उपरांत शिकपाची संवय आहा, समजून घेवपाची संवय आहा. हांव मिल्क कॉपरेटीव सोसायटी पासून पाणी वाटप सोसायटी पर्यंत ह्या सोसायटींक कसो फायदो जाता, कितलो फायदो जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बोरी पूल बांदपाक थळाव्यांचो विरोध. पूल बांदपा खातीर सरकार जमीन संपादीत करतले ह्या हुस्क्यान लोक ताका विरोध करतात. बोरी आनी लोटलेच्या थळाव्यांनी मंगळारा परतून पणजेच्या भौशीक बांदकाम कचेरेंत ह्या कामाक ऑब्जेक्शन लेटर केला. तांणी हाचे आदीं अशेंच ऑब्जेक्शन लेटर केल्लें, मात ताची कांयच दखल घेतिल्ली ना म्हणून तांचो आरोप. खोर्ली बोमा हायवे रुंदीकरणाक थळाव्यांचो नेटार विरोध आसतना आता बोरी पूल बांदपाक थळाव्यांचो विरोध. पुलाच्या बांदकामाक लागून सरकार जमीन संपादीत करीत म्हणून बोरी आनी लोटलेच्या थळाव्यांक हुस्को. तांणी मंगळारा पणजे भौशीक बांदकाम खात्यात परतून एक फावट हे पुलाचे कामा आड ऑब्जेक्शन लेटर सादर केले. तेणी सांगप ना, कोणीय जावन कोणीय येवन आमकां सांगप बाबा तुमची सर्वे केली जाय, मग कोणूच सांगना. आनी ते त्रास काडूंक जाय न्हू. आमी कोण तुमचें शेत बी आहा, तुमी शेत आमचें शेत म्हणल्यार पोट. आमगे शेतांय वयताय आनी पुर्वजांनी आमगेली शेतां घरां आसलेली ती आमी मिनोत्यांनी घर काडलेली जाल्यार तिवूय वयताय. आमी खंय रावतले आतां, तेमी चिंतूं जाय न्ही आमकां. घर काडटाय तेन्ना, घरां हांवें प्लान पास करताय तेन्ना घर सांबाळपा लोक खर्च रावतो खंय, आमी रस्त्यार रावपाचें. सरकारान आमचो गरीब लोक आपले काळजांतले उमाड कितें सांगता, आमची घर वयतली, आमची शेत वयतलें, आमचें पोट वयतलें, जें कितें लोक उलयता न्ही तें कानार घेवचें, आयकोचें. सरकाराचो डेव्हलपमेंट आमी नाका म्हणना, सरकाराची चूक खंय जाली ती सांगता. बोरये पंचायतांत तेणी सगळी कॉरस्पॉन्डन्स केलें. आमी पूल घालपाचें आहा, आमी रस्ते घालपाचे आहा, तुवें लेटर केली. लोटलेचे पंचायतांत एक लेटर करूं ना. जेन्ना लोटले पंचायतान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा आपयली आनी ग्रामसभेंतल्यान टॅक्नोजेम एक कन्सल्टंट आपयले, ते दिसा ते येवन सांगता हो रस्तो आमी करता म्हूण. अरे लास्ट जे तूं आमकां सांगता रस्तो करता म्हणून, आनी पंचायतांनी आसून कितें फायदो. सरकारान पंचायत काडून उडोवच्यो. समज सरकाराक तरी नाका पंचायती कॉन्फिडन्सान घेवन तो डेव्हलपमेंट केल्लो, सरकारान पंचायत काडून उडोवच्यो. आमची खाजनां, पुर्वजांची घरां जी रोडण्यांतल्यान ती सांगता आमची पोट म्हूण, ते सरकारान मातशें कानार घेवचें आनी ह्या गरीब लोकांचें. हे संबंधी सोमारा भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान भाष्य केल्ले. जांकां कोणाक त्रास जातात आनी आपल्या कडेन येवन चर्चा करची.
अशें आवाहन तांणी केलां. हे सगळ्याक खंय पळयता रस्ता कितें आसा वी ट्राय टू डू मिनिमम हावस डॅमेज हें करपाची इच्छा आसा. तितून ब्रीज बांदपाकूच जाय. सो बेरी ब्रीज ऑल्सो इज अ ओल्ड ब्रीज आनी ताका रिहेबिलिटेशन वचपाक जाय फूल स्विंग. तेजे पयलीं आमचो न्यू बोरी ब्रीज बांदपाक जाय. सो आमी ऑलरेडी फाटल्यान मोर दॅन डिसायड करून ताका ऑलरेडी केला. ते ऑपोजिशन ताका कितें करपाचें एक्झिस्टींग आहा ताका वायट करतल्या घरां कितली वयतली ते करपाचें काय कितें. सो ऑपोजिशन जे आसा पयलीं फाटीं सांगलां की कोणाक जर आसा म्हाका मेळपाक कांयच प्रॉब्लम ना. आय एम रेडी टू मीट आनी वील फायंड अ सोल्युशन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सोरो पिवन बस चलोवपी कदंबाच्या चालकांचेर कारवाय तर जातलीच. मात ह्यान फुडें सोरो पिवन बस चलोवंक जायना म्हणून कदंबा महामंडळाच्या चालकांचे समुपदेशन करतले. तांचे खातीर खासा कार्यशाळा घेतले अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी दिली. तशेंच ड्युटेर जॉईन जावपी चालकांची अल्कोहोल टेस्ट करतले अशी माहिती तुयेकार हांणी दिली. कारण ताका कितें तरी फॅमिली प्रॉब्लेम आसा पूण जेणे पिवन बस चलोवंक न्ही तातूंत गुन्यांव त्या खातीर आमी ताका सस्पेंड केल्लो कितें आसा. आनी आतां आमी अशे खुबशे आमचे ड्रायव्हर कंडक्टर जर अशें कशें पिवन जर काम करता तेंच्या खातीर आमी एक तांकां बरें ट्रेनींग अशी दिवपाची जाल्यार आमी जे कोण जे तांकां बरें सांगपी लोक आसता अशे समुदाय करता तांकां हाडून कावन्सिलींग करून तांकां बरें एक बाबा करप न्हू तूं ऑन ड्युटी आसा तांकां काणां आसता. मनीस म्हाका मेळ्ळो तो बोलो ते करपाक तो कित्याक पिता तें मातशें पळोवपाक जाय. कारण ताका कितें तरी फॅमिलीचे प्रॉब्लेम भुरग्याचे प्रॉब्लेम कोणा बायलेचे प्रॉब्लेम आसता कोणा फॅमिली खुबशे प्रॉब्लेम आसता. प्रॉब्लेम आसतना म्हणजे बसीन सोरातून बस चलोवन न्हू कारण त्या बसीन 50 लोक बसलेले आसता तेंचो जीव तेच्या हातीन आसता. तेणी जें कितें केलां तें रॉंग केलें आनी ताका सस्पेंड केलें. तुमच्या ड्युटी मास्टर तांकां घालता पळय तेन्ना चॅक करना. आतां आमी आल्कोहोल चॅक करपाचें आमी सगळें थारयलां. जेन्ना आमचो ड्रायव्हर बसीन चडटलो तेन्ना आमचे जे TC आसता आनी ते आमचे ऑफिसर आसता ते तांकां चॅक करता. आनी समज कोणाक पॅसेंजराक डावट पडलो की हो बाबा फीट ना जाल्यार आमी तेजेर एक्शन घेतली. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हांव सिद्धार्थ गांवस देसाय जिल्हा पंचायत मेंबर देवा कडेन मागता की आमच्या समस्त गोंयकारांक आनी आमच्या कुडचडेच्या सगळ्या लोकांक देवान बरी आरोग्य दिवचें बरें आयुश्य दिवचें आनी तेंच्या जिवनाक आनी तेंच्या फॅमिलीक सगळ्यांचें बरे तरेन भरभराट जावचें. आनीक मागता समज सगळ्या गोंयकारांक आनी आमच्या कुडचडे लोकांचे कडेन की दिवाळी साजरो करता आसतना बरे तरेन बरे हितून सेफ सायडीन साजरो करचो. आनीक परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक दिवाळीच्या शुभेच्छा दिता. समस्त गोंयकारांक आनी खास करून कुडचडकारांक ह्या दिपावलीच्यो शुभेच्छा दिता आनी मागता परमेश्वरा कडेन की ही दिवाळी आमकां बरें आरोग्य आयुश्य सूख समृद्धी दिवं. जसो आमी दिवाळी मनोवपाक नरकासुराक मारता जी वायट प्रवृत्ती आहा ताचो विनाश करतात तशेंच आमी हाजे मुखार आमचे भितर जे वायट गूण आहा तेय मारया आनी ही दिवाळी मोठ्या आनंदान आनी उत्साहान मनोवया. नमस्कार, हांव बाळकृष्ण होडलकार. समेस्त गोंयकार भाव भयणांक आनी सगळ्या कुडचडेच्या भाव भयणांक हांव मना काळजांतल्यान दिवाळेच्यो हार्दिक शुभेच्छा दितां आनी देव तुमकां सगळ्यांक बरें आयुश्य आनी आरोग्य दिवं आनी ही दिवाळी येता ती सगळ्यांक सूख आनी समृद्धीची जावं अशें म्हणटा आनी परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक दिवाळेच्यो हार्दिक शुभेच्छा. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय